हांव सांगलेलें आसा लोकांक आनी मिनिस्टराक सांगलेलें आसा। आनी काल आमी पळयलें आमच्या बार्देस एरियान म्हणजे आमच्या म्हापसा कलेक्टर ऑफिस आनी पीटीसी ऑफिस आनी मामलेदार ऑफिसात हेतून तेंच्यांनी माटो घातलो आनी आमचो बाब इलेक्ट्रिक मिनिस्टर ढवळीकर तो बसला ते खुशी आमचे सगळे बसल्यात आणि ते कितें म्हणटात एक स्किमी हाडटात आनी ते फक्त म्हणटा की 30 वर्सांचे तुम्ही रेसिडेंट घेवन येयात तुम्ही गोंयांत रावता म्हणून। हांव म्हणटा हे सरकार जो तुमच्या दारी येता म्हणटा तो कितें आमकां 30 वर्सांचे सर्टिफिकेट मागता काय म्हणटा हांव। हे कसले दारान येवपाचे तुम्ही दारान येवंक ना बसल्यात तुम्ही गव्हर्नमेंट ऑफिसान बसल्यात मामलेदाराच्या कलेक्टर ऑफिसान बसल्यात आनी आमकां तुम्ही थंय आपयतात। तुम्ही सांगता दारी येता म्हणून आता आख्खे गोंयकार जर तुमचे वाट धर पळयता तर खंय येवपाचे मामलेदार ऑफिसान आमी सतत वयतात ते आमचें कामूच ते चुकले जाल्यार आमकां सर्टिफिकेट जाय आनी कितें आमी वयतातूच न्हू तर तुमकां थंय बसपाची गरजूच ना। म्हणजे हेतून असं दाखयता की बीजेपी हो सरकार आपूण फटींग तो फटींग आनी आख्ख्या गोंयकारांक फटींग करूंक सोदता। रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवन या म्हणून हांव म्हणटा आतां हांव जर गोंयकार आसा जाल्यार म्हाका 30 वर्सांची म्हाजी लिजाची सर्टिफिकेट खंय गेली आनी 30 वर्सां म्हणजे हांव भायलो म्हणून हांव म्हणटा हेचेर म्हजो विरोध आसा। कित्याक तुमी दितात कोणाक जर गोंयकारांक दितात जाल्यार तुमी गोंयकारांक सर्टिफिकेट मागपाची गरज ना। गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमच्या गोंयकारांक खूप स्किमी दिलेल्या म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमच्या प्रत्येक गोंयांत 12 तालुक्यांत प्रत्येक जाणटे टायम टू टायम पयशे सरकारान तांकां स्किमीच्या अंडर पावयना आणि प्रत्येक गोंयकारांत जे जाणटे आहात ते प्रत्येक आणि प्रत्येक जाणटे जे आसा न्हू आमचे बँकेन वचून मॅनेजराक विचारता काउंटरार वचून विचारता आणि स्टाफाक खूप भितरसून अंतकरणासून तांकां वायट दिसता टायम टू टायम पयशे येना म्हणून। तेन्ना सरकारान जी स्कीम जे काडलेली आसा एका म्हयन्यान पयशे येवंक ना जाल्यार दुसऱ्या म्हयन्याचे वाट पळयता दुसऱ्या म्हयन्यानूच चल्ले मागीर शेवटी तिसऱ्या म्हयन्याक वयता तिसऱ्या म्हयन्याक एंड जालो काय ना एका म्हयन्याचो तो इन्स्टॉलमेंट घालतात एका म्हयन्याचो इन्स्टॉलमेंट आनी 2 म्हयन्याचे इन्स्टॉलमेंट चुकयता। तेन्ना गोंयान आमचे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान उदकाचें जर बील फारीक करिना आनी लायटीचें बील जर फारीक करिना तर तेंचे ते कितें करतात डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करता। तेन्ना हांव सरकाराक आनी गोंयच्या लोकांक एक हांव मोतीनसून मनानसून एक सांगूंक करता हे सरकारा बद्दल तुमकां जर टायम टू टायम जर पयशे जर येयना एक इन्स्टॉलमेंट चुकयलो दुसरो चुकयलो आनी तिसरो जर चुकोवन गेलो जाल्यार एक इन्स्टॉलमेंट तुका दितात। आतां हेज्या फुडें सरकाराक आमी वॉर्न करता आमी स्वताहून वॉर्न करता 2 इन्स्टॉलमेंट जर तुम्ही चुकयले 3 इन्स्टॉलमेंट तुमकां दिवचेच पडटले आनी 2 इन्स्टॉलमेंट चुकयले उपरांत तिसरे इन्स्टॉलमेंट पावले एक बोनस आमकां इन्स्टॉलमेंट दिवचो पडटलो। मागता कित्याक लागून तुमचे कडेन खबर आहा आमचे लायटीचे बिलां तुम्ही कट करता उदकाची कनेक्शनां कट करता तुम्ही जर आमकां टायम टू टायम जर पयशे जर दिना जाल्यार ऑन रिकॉर्ड गोंयकारांक हांव सांगूंक करता तुम्ही टायम टू टायम सरकाराकडून जे कोणाची घरा कडेन पयशे तांकां जर पावना तुम्ही टायम टू टायम पयशे फारीक करूं नाका। हो मेसेज हांव मुद्दम कित्याक लागून दितात ही स्किमी हे मनोहर पर्रीकारान एक गाजर दवरलेलो आमच्या फुडें गाडवाक कसो फुडें गाजर बांदता तोंडाक असो आनी गाडो खावपाक वयता तशें हेंच्यांनी गाजर आमकां दवरलेले आसा। 3 इन्स्टॉलमेंट आमकां एका म्हयन्याक प्रत्येक इन्स्टॉलमेंटाक आमकां प्रत्येक म्हयन्याक आमकां इन्स्टॉलमेंट जाय हे जे स्किमीचो मेळटा तो मेळना। जर प्रत्येक गोंयकारांक हांव मुद्दम सांगता तुमकां जर टायम टू टायम जर पयशे जर मेळना तर सरकाराची तितली जबाबदारी सरकारूच टायम टू टायम पयशे फारीक करता सरकाराक सुद्दां आमी एक एक्स्ट्रा इन्स्टॉलमेंट मागपाचो मागता। पळयात विडो स्कीम आशिल्ली कळ्ळें तुका आनी सिनियर सिटीजन त्या लोकांक 1,500 रुपया मेळटाले आनी विडो स्किमीक 2,000 मेळटाले। आज जवळ जवळ 20 वर्सां जालीं तुमकां सांगता तेच 2,000 रुपया दवरल्यात। अरे 2 कमिशनां आयलीं 6 कमिशन पे कमिशन आयलें 7 कमिशन तुमचो कितलो पगार वाडलो रे भरमसाट डबल ट्रिपल वाडलो मरे जाल्यार तुमकां दिसना की बाबा 2,000 पावतात जाणट्या लोकांक तांकां हें जाय पडटा वखदां जाय पडटा टायम टू टायम तांकां जेवणाचे खाणाचें पळोवचें पडटा। तर हांव सरकाराक विनवणी करता की जशें कमिशन तुमचें लागता 7th 8th पे जें पळय लागता 7th पे कमिशन लागता प्रत्येक 10 वर्सांनी तुमी जो पळय हें करतात आढावो घेवन कितें म्हळ्यार बदल करतात पगारांक तसोच हाजेरूय तुमी बदल करपाक जाय। 2,000 आतां कांय येवपाचें ना।